सरकारान रिन्यू केल्ली 89 लिजां रद्द. 15 मार्च सावन गोंयान मायनिंग शटडावन. सुप्रीम कोर्टान गोवा फाउंडेशनाच्या लीज रिन्यूवल याचिकेचेर 7 फेब्रुवाराक निकाल दिल्लो. उपरांत गोंयच्यान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरून मायनिंग जिते दवरपाचो यत्न जालो खरो, पूण साप फेल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान शिष्टमंडळाक फटे दिल्या उपरांत 24 वरां भितर गोंयचे मायनिंग खातें शटडावनाच्या कामाक लागले. 14 मार्च सांजे 6 मेरेन मायनिंगाचेर पुराय शटडावन, हालचाली बंद. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायन्स खात्याच्या अधिकाऱ्याच्यो 4 टिमी केल्यात. दर एक टिमीक दिल्यात 25 मायनिंग लिजां. प्रत्येक मायनिंग लिजाची इन्व्हेंटरी करची पडटली. नव्यान काडिल्ले मीन, ई ऑक्शन कार्गो आनी आदल्या डंपाचे फोटो घेवचे पडटले. MOEFक 10 मार्च मेरेन रिपोर्ट दिवंक जाय. मायनिंग लीज होल्डरांनी 13 मार्चा पयलीं आपली ऑफिसां शिफ्ट करची पडटली. सगळ्यो मायनिंग एक्टिविटी 14 मार्चाक सांजे 6 म्हळ्यार बंद. मायन्स खात्याचे ऑफिसर 15 मार्चाक मायनिंग लिजाचे इन्स्पेक्शन करतले. कितें मायनिंग एक्टिविटीज सांपडल्यार लीज होल्डरा आड FIR रजिस्टर जातली. कायदो आनी कोर्टाचे आदेश मोडून लिजां रिन्यू केली म्हूण कोर्टान पयलीं सरकाराचेर बडी मारली आनी उपरांत सोमारा दिल्ली गेल्ले कडेन गोंयच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचेर केंद्रीय मंत्र्याची बडी पडली. मोदी सरकारानूय फाट केली. BJP वाले एके वटेन ताचो डॅमेज कंट्रोल करूंक पेटल्यात जाल्यार मायनिंग खातें मायनिंग गुटलावपाच्या तयारेक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.